आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा एमपीन कॅश फॉर जॉबचं एक नवे एलिगेशन केल्या तुमचे भायल्याचे नाव घेतले. तुम्ही कशा पळयता एज अ सीएम ताजेर? फाटले एक 7-8 दीस जाले एक्चुअली ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो. दमून म्हणजे हे जॉबाक जेंच्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो, तांकां आमी अरेस्टूय केले. सगळ्यात पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयप आनी फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांक फ्री हँड दिलो. पुलीस एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हेजे इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी एम्प्लॉय मनीस सुचना. विरोधकांक जाला कितें ताका कसलोच इश्यू मेळना आनी डे बाय डे म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागले. म्हणजे मिसिसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेल्या. खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हितून केन्नाच भाग घेयना. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचे काम करता. ओके, तर ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचे बरें काम हे तेंच्यांनी पळोवन उजो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय न्ही हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान अशा पद्दतीन जर आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या. जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय न्ही इश्यू करतलो. तितून एकटोय मनीस सुटचो ना. ती म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय न्ही हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें. त्या कारण जेचें इन्व्हेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या जेच्या पासून एक सुद्दां मनीस सुटलो न्हू, सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासात पडचे न्ही. स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच, कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपाक लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीन ज्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पळय न्ही ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले. म्हणून विरोधक सैर वैर जाल्या. हांगासले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचे हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटलो ना. सगळ्यात पयली जे बेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही. स्वता जे बेलाचेर भायर आहा तेंच्यांनी पयलीं तपासून पळोवचें. जाल्यार जाता तितके बेगीन तांकां परत एकदां हांव सांगता की डिफेमेशन जे आसा पळय तेचेर फायल करतलो हांव आनी मागीर मिसेसूय बी फायल करतली डिफेमेशन. त्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूय सोडचो ना. ऑफकोर्स म्हणजे हांव तर म्हणटा की खूब बरी गजाल आसा की आमी ट्रान्सपरंट आसा ह्या पद्दतीन. तांच्यांनी जे पूर्णतः इन्क्वायरी केल्या उपरांत लोकांक कळटलें एकदां की एक्झॅक्टली कितें आसा तें आनी ह्या लोकांनी म्हणजे कित्या खातीर जे पयशे दिले आनी कोणा कोणाक पयशे दिले. हांवें तें जालें फ्री आनी फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जालें. म्हाका खबर आसा तिचेर दावप ही एकदम बरी गजाल. हांव वेलकम करता. तुम्ही आणि तुमचे मिसेस दोन्ही डिफेमेशन केस घालतले? 100% तांचेर जे आसा एक वेळ हांव राजकारणांत आसा म्हणजे मिसेस राजकारणांत ना. पॉलिटिकली कितें उलयता ठीक आसा, ओके, हेंच्या खंयच्याच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत केन्नाच हांवें खंयसरूच पुराय गोंयांत करता आसतना हांवें केन्ना कमी करूंक ना. पण म्हाजी मिसेस डायरेक्टली गव्हर्मेंटाच्या हेचेर इन्वॉल्व ना, ती राजकारणांत आसात. पण तिजेर अशा पद्दतीचे घालप हे करप हे आमी जेका म्हणटा म्हाज्या पुराय कारकिर्दीत म्हणजे म्हाज्या पॉलिटिकल कारकिर्दीत आनी म्हज्या सोशल लायफात फाटली 25 वर्सां अशा पद्दतीची म्हाका दिसता की इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून राजकारणी जे पळय ते पयलीं पळयले हांवें. कारण जेन्ना कांयच मेळना पळय न्ही तेन्ना अशा पद्दतीचें राजकारण हें करपाक लागता. कारण आनी वेगळो इश्यू कांयच मेळना. लोकांक कितें तरी इश्यू काडप आनी तो वाजयत रावप आनी लोकांकूय बी अशा परत परत उलयल्या उपरांत लोकांक खरें म्हणूनच हांवें ठरयलां की हांचें डिफेमेशन जें आसा पळय हेंचेर फायल करप हें ठरलेलें आसा. थँक्यू सर.